स्टार्ट. नमस्कार. फोंड्या मेजर एक प्रॉब्लेम चालू जाला फोंड्या म्युनिसिपालिटीचो. तो आसा गार्बेज कलेक्शन. 3 दीस 4 दीस फ्रॉम लास्ट कंटिन्युअसली 2.5 months दिस प्रॉब्लेम इज पर्सिस्टिंग. आमी टायम काडलो की बाबा आज ना फाल्यां म्युनिसिपालिटी जागी जातली आनी चेअरपर्सन कितें तरी मुवमेंट करतलो म्हणून. पण आतां आमचे कडेन ऑलमोस्ट एक 100च्या वयर लोकांची कंप्लेनी आयल्या आनी जर ह्यो 7 दिसान जर कंप्लेनी सॉर्ट जायना जाल्यार आमी ठरयलां की सगळ्यांनी तो कलेक्शन ट्रॅश हाडपाचो, ते गार्बेज हाडपाची आनी म्युनिसिपालिटीच्या दारार उडोवपाचें म्हणून. आमी म्युनिसिपालिटी गार्बेज डे म्हणून एक दीस मनयतले नाल्यार समजा चेअरपर्सन जागो जायना जाल्यार. कारण आज 3-3, 4-4 दीस देर इज नो गार्बेज कलेक्शन. पीपल आर गिविंग टॅक्सीस. देर इज डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन. सॅनिटेशन चार्जीस हॅपनिंग. इतलो सगळो पयसो वता खंय. आनी आमकां न्यूज मेळ्ळा त्या प्रमाणे कॉन्ट्रॅक्टरांक पयशे मेळना टायमार. सो कॉन्ट्रॅक्टरांक पयशे मेळना, कॉन्ट्रॅक्टर लेबरांक पयशे दिना आनी लेबर कलेक्शन करना. म्युनिसिपल काउन्सिल डू नॉट थ्रो गार्बेज. वायलेटर्स विल बी पनिश्ड विथ अ फायन ऑफ ₹5,000. म्हाका सांगपाक जाय की हे जे कितें गार्बेज सगळो रस्त्यार पडला, फोंडेकार टॅक्स भरता, डोर टू डोर सॅनिटेशन फीज भरता, तरी सुद्धा 3-3 दीस 4-4 दीस तांच्या घरान गार्बेज कलेक्शनाक मनीस पावना. एक दीस सुद्धा पावना जाल्यार ताका फायन लागपाक जाय आनी चेअरपर्सनाक फायन लागपाक जाय. जेन्ना लोकांक 5,000चो फायनाचो बोर्ड मारता हांगा. ही विटंबना म्हणटा पळय लोकांची आनी स्वताची फकाणां कशी करप ती हे. भाटीकारान पळय एलिगेशन केलां की तो म्हणटा की वार्ड कावन्सिलर हांव लक्ष घालना, कांय पळयना. लक्ष घालना पळयना. हांव म्हाजो वार्ड निवळ दवरपाक म्हाजो सदां प्रयत्न आसता. आनी फाटल्या वेळार सुद्दां फाटल्या 19 डिसेंबराक कळ्ळें न्ही, आमी ते आमी ड्रायव्ह केल्ले. सगळे वाड्यावयर लोक येयल्ले. वाड्यावयर लोक येवन सगळे आनी जशें आमचे थोडे म्युनिसिपालिटी स्टाफूय आशिल्लो. जशें तुमकां आतां हांवें फोटो दिल्या पळय न्ही, आमी सामकी ती आतां जो तुमी पळयलो न्ही कचरो उडयता पळय ती, असो तो कचरो असो हेज्यान डबल टिबलीन तरी आशिल्लो, सामको दाट आशिल्लो. आमी दीसभर लागून तो कचरो सामको साफ केल्लो. इतली एरिया ती निवळ केल्ली. मुद्दम पळय तुमकां हांवें फोटो धाडल्यात, व्हॉट्सअप केला. ते इतली एरिया क्लियर केल्या आसतना सुद्दां आमी 1-2 दीस रावले. ते वाड्यावयले भुरगे कितें म्हणपाले पळय हें म्हणपाले हे सगळें इतलें निवळ आमी केलां. 2 दीस रावन परत असं तशें जातलें. रिगार्डिंग डोर टू डोर जे आमचे गार्बेज कलेक्शन आसा ते कॉन्ट्रॅक्टराक आमी रेग्युलर पेमेंट दिता. आनी तो एक थोडे एरियाक तो इश्यू जाल्लो गेले विकाक की तेजे जे लेबर आसा थोडे बरे ना जाले, थोडे गांवांत गेले. पूण तो थोडे एरियांनी तो इश्यू आशिल्लो. पूण सगळ्या फोंड्या बरो हो इश्यू ना. थोडे तो आतां आमी ताका सोमती इमिजिएटली ताका नोटीस काडली डोर टू डोर कॉन्ट्रॅक्टराक. आनी तेजे नंतर तेणे स्ट्रीमलायन आतां केले आनी तेणे एक्स्ट्रा लेबर घालून आनी आतां ते स्ट्रीमलायन जाला. थोडे गांव मान्य करता की तेजे लेबर थोडे गांवांत गेले म्हणून आनी थोडे बरे ना जाले म्हणून ते मागीर तेन्ना थोडे एरिया जे ते एरिया भितर ते मनीस आशिल्ले ते तो बरे ना जाले, तो गांवांत गेले, ते एरियात मातसो तो जालो इश्यू जालो. पूण आमी तो म्हणजे जे आमकां लोक कंप्लेन करताले जो कावन्सिलर्स आमकां आमी ते रोखडे रिस्पॉन्ड करून त्या एरियान आमी दुसरे मनीस धाडून एडजस्ट करून आमी ते हे केला. तो आनी असो न्ही की तो फूल फोंड्या सगळो फोंड्याचो कचरो आमी कलेक्ट करना तशें ना. आनी आमी रेग्युलर पेमेंट करता. हे कोण डिसेबल करपाक सोदता, पॉलिटिक्स करपाक सोदता हे कचऱ्या बद्दल जे डोर टू डोर आमी डोर टू डोर रेग्युलर पेमेंट कॉन्ट्रॅक्टर घेता आनी आमी ताका कॉन्ट्रॅक्टर रेग्युलर पेमेंट आमच्या म्युनिसिपालिटीन वता. आनी इश्यू जो आसा थोडे कडेन जाला. सो फाटले 8 ते 10 दीस हो इश्यू आहा काय? ना, हे थोडेच एक वीक जाल्लो इश्यू. सगळे एरियात जावना. म्हणजे जे लेबराक ते एक एरिया एलोकेट केली तेन्ना तो थंय जेन्ना गांवां वता तो बरो ना जाता, तो एकटे कोणे लेडीले एक्सिडेंट्सूय जाल्लो म्हूण त्या एरियान ते तशें उरले. पूण तेवूय आमी जेन्ना आमकां कंप्लेन येताली कॉन्सिलरी आमकां करता आनी हांव कंटिन्युअस हांव चीफ ऑफिसर एमी आनी आमचे जेई आनी आमचे स्टाफ तेंचे कडेन कंटिन्युअस आमी हे फॉलोअप घेताले. म्हाकाय खूब जाणांनी थोड्या एरियांनी अशें आमकांय मेसेज येताली. आमी ते इमिजिएटली दुसरे लेबर घालून थंय आमी ते लोकांले कचरो इमिजिएट काडलो. अशें इतले वर्सां गेल्या वर्साय आशिल्ले. पूण केन्ना केन्ना अशे इश्यूज थोडे केन्ना लेबर बरे ना जाता तेन्ना थोड्या एरियान मातसो तो इफेक्ट जालो. पूण आतां आमी ताका इमिजिएटली मागीर ताका आमी नोटीसी काडली की अशें जावपाक जायना. तुवें एक
जे तुजे लेबर वता तेन्ना तुवें आनी इमिजिएटली ताका दुसरी लेबर कंपनी हे घालपाक जाय. सो त्या प्रमाणे ताणें आतां घातला आनी आमी ते कंटिन्यूअस मॉनिटर करता. तो बॉन्डबागचो मागीर एअरपोर्ट रोड वयर आसा थंयचो बाकीचे रोड जो कचरो म्हणून हांव सांगता तेच सांगता न्ही जो कचरो म्हणल्यार तर प्लास्टीक तुम्ही म्हणटा त्या प्लास्टीक जे आसा म्हणून हांव सदां आमी अपील सुद्दां केलेलो प्लास्टीक मातशें यूज करनाका आनी खंय उडय. आमी जेन्ना डोर टू डोर कलेक्शनाक येता तेन्ना थंय कचरो दिवप पूण केन्ना केन्ना प्लास्टीक वेस्टूय थंय पडिल्ले आसता कळ्ळें न्ही. सो तो कचरो आमी आसा पळय आमी निवळ करताच तेजे कांय इशू ना. पूण केन्ना केन्ना कितें जाता तूं सांगले प्रमाणे बॉन्डबाग आसा एरियान ते कोण रातचो उडयलो काय कळना तुका बोर्डा एरिया आसा कारण बाकीचे काय आसा ते आमी एक्चुअली डोर टू डोर आसा ते आमी क्लीन करतले आमी निवळ करतले सगळे आनी आमी फोंड्या निवळ दवरपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा आमचे कौन्सिल कटिबद्ध आसा आनी आमी तेचो कामूय चालू आसा.